कोंकणी उलय लंडन फुलय एटावल्स रेडियो 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK। हांव मिना गॉयस गांवांत लोतोलीचे तुमच्या मुखार दवरता बाब मारियानो लुकास दिनीस पालोले काणकोण गोंय हाणें बरयलोली आपली कविता। कवितेचें नांव नव्या वर्साक। आयज गोणगोण चल्ला आवाजाचो, कानार साद पडला कुशल गायनाचो, केरीत एकवट जाला सगळ्यांचो, दीस देखून आयज नव्या वर्साचो। शेतकारांक येवकार नव्या वर्साचो, कारवी उक्तावणी करतात नव्या वड्याचो, पोरसांत रोस रोस पडला फुलांचो, हांसत खेळत येवकार नव्या वर्साचो। नेटोयली सगळीं घरां नव्या रंगान, दिवली पेटयल्यो सगळ्या घरांत, खोशेचो हांसो पडलो मुखामळार, सगळ्यांक खोशेन वेंगोयात मुयमोगान। दिसलें आयज नवो सूर्य अंतरार उदेलो, सुकण्यांनी गायन करून दिसाक येवकार दिलो, सगळ्यांनी व्हड खोशेचो आवडो गिळ्ळो, नव्या वर्साक नवो कोर निचो केलो। कामदारांनी आयज केरीत विसव घेतलो, बरो वेळ फावो कोर देवाताय मागलें, मोगान मागणें करतात जण एकलो, नव्या वर्साक बरें नशीब मागतात लोक सगलो। रातची 12 इगोर्जेंत आवाज घांटीचो, सगळ्यांक संदेश दिला नव्या वर्साचो, एकवट करूया सगळ्या गांवांचो, नव्या वर्साक येवकार तुमकां सगळ्यांक सुखाचो। देव बरें करूं। कोंकणी उलय लंडन फुलय तुमकां सगळ्यांक आय विश यू एंड योर फॅमिली अ हॅपी एंड अ प्रॉस्परस न्यू इयर। हॅपी न्यू इयर 2021।